नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार आणि विषय आसा तो अमित शाहच्या गोंय भेटीचो आणि ती गोंय भेट ज्या रितीन सुरवात जाली त्या विमानतळावेल्या त्या वादग्रस्त सभेचो. काँग्रेसीनय ताजेर भरपूर इश्यू केलो, रायटली सो, आणि बीजेपीने आपले डिफेन्स दवरला. बट खरेंच ही सत्तेची गुरमी, कायद्याचे उल्लंघन जालां काय बीजेपी म्हणटा तसे ते एक स्पॉन्टेनियस ऍक्ट ऑफ अ पब्लीक मिटींग हाजेर आमी भासाभास करतात. आणि अमित शहाच्या ह्या भेटींतल्यान कारण सगळ्यांक मेळ्ळे, पंचाक मेळ्ळे, सरपंचाक मेळ्ळे, नक्की आउटकम कितें? 3 मानेस म्हजे ते पयले भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी, मंत्री आणि दाबोळेचे आमदार तांच्या मतदारसंघा भितर हो विमानतळ आसा. मॉविन बाब गुदिनो, स्वागत तुमचे. दुसरे आसात म्हजे बरोबर गोवन वार्ताचे चीफ रिपोर्टर किशोर नायक गांवकर, स्वागत. आणि एक तिसरी आसात जाणी त्या दिसाक एअरपोर्ट डायरेक्टराक घेराव घालून बरोच घाम काडलो आणि वाद केलो, ते AICCचे सेक्रेटरी आणि GPCचे स्पोक्सपर्सन गिरीश चोडणकर. गिरीश, आय विल स्टार्ट विथ यू. कित्याक इतलो राग कित्याक आयलो तुका? इतलो पिकार कित्याक जालो तूं? कारण ते म्हणटात की इट्स अ स्पॉन्टेनियस थिंग. आमचो लिडर आयलो, तांगे लिडरा फाटल्यान तितले फॉलोवर्स असतात आणि एक सहज ते घडून आयले. ते घडून आयले ताका तुमचो विरोध कित्याक? पयले सुवातेर हांव अभिनंदन करपाक सोदतां माविन बाबाचें, कारण हांव कॉन्फिडंट आशिल्लो की बीजेपीचो खंयचोच लिडर आयज ह्या डिबेटीक येवपाना, कारण तांचे कडेन डिफेन्सान कांयच ना. तरी आसतना माविन बाब आयलो म्हणून ताचें हांव अभिनंदन करता. म्हाका खबर ना तो कितलो बीजेपी जालो तो, कारण ताका बीजेपीन गेल्यार थोडोच तेंप जाला, कारण ताचे पयलीं खुबशे लोक गेल्ले. तुमी ताका अजून पर्यंत आपलो मानतात? म्हागेले आनी माविन बाबाचे संबंध खूब बरे आशिल्ले. काँग्रेस मॉविन बाबाक अजून आपली मानता? हांव ताका सदांच हे करतालो की हो बरो लिडर आमचो जावपाक शकता, पूण ताणें चड घाई केली बीजेपीन बेगीन उडीन मारून. नाल्यार आयज तो हांगा खूब मुखार आसता आशिल्लो. कदाचित तेगेलें परसेप्शन वेगळें आशिल्लें, पूण आमचें परसेप्शन ताचे बद्दल नेहमी आशिल्लें की ताका धडाडी आशिल्ली. पूण आयज तेगेली धडाडी ती दिसता, कारण बीजेपीचे सगळे लोक धांवतात ह्या डिबेटी पासून आनी तो येवन हांगा बसता. मिनिस्टर आसून तो काय पार्टीचो स्पोक्समॅन न्ही, तरी आसतना तो येवन बसता. तुमी निमीत दिलां की तेगे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून, त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आसलो म्हणून ताका हाडप, म्हाका दिसता त्या खातीर ताचें अभिनंदन करता. म्हाका दिसता ताका आतां हो ना, पर्रीकर ना, मुख्यमंत्री पद म्हाका दिसता पर्रीकर हांवें मागलां आयज प्रेस म्हणून की एक मुख्यमंत्री डिक्लेअर कर. सो म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान तेजें धाडस पळोवन ताका टेम्पररी मुख्यमंत्री म्हणून डिक्लेअर करचो 15 दिसांक. पिकार कित्याक तुमी तें सांगता तुमी तेचेर येता. गोंयचो मुख्यमंत्री, थंय मागीर मिनिस्टर माविन बाब आसा, श्रीपाद नायक आसा, असे कितलेशेच मिनिस्टर. तुमी सगळे इल्लिगल, तुमी जर ते परमिशन कितें घेवन सगळें केलें, सावंड परमिशन. तुमी सादे लोकांक तुमी त्रास करता, सावंड परमिशन ना जाल्यार तुमचे डेप्युटी कलेक्टरा कडल्यान सावंड परमिशन घेयनाक. तुमी थंय एअरपोर्टाची परमिशन घेयनाक, पॅसेंजर येवपाची वाट. आनी तुमी लोक जर येता, लोकांक तुमी 1 मिनीट एअरपोर्टाचेर दवरता, 5 मिनटां वयर जालें तेंचे कडल्यान तुमी 100 रुपया घेतात. म्हणजे तुम्ही कशेंच तुमी लोकांक हें धरनाक सारकें, आनी तुमी थंय लोकांक सगळें बंद करतात. फाल्यां तर थंय त्या टायमार जर टॅररिस्टांक कळयलें आनी टॅररिस्टान त्या टायमार जर अटॅक केलो ह्या सगळ्या हेचो घेवन 1,500 लोक जे आशिल्ले थंय, आयज कितें जाता आसलें? बीजेपी हरशीं म्हणटात राष्ट्र पयलें. जेन्ना पळय असले पळय स्वार्थी हें येता, जेन्ना आपली दादागिरी दाखोवपाचो प्रश्न येता, म्हणजे आमी कितें पावर आसा ते कितेंय करपाक शकतात. देशाक खंयच जालना की एअरपोर्टाचेर थंय स्टेज घालप, कदेलां घालप, पोडियम हाडप, लावडस्पीकर हाडप, बॅनर तयार करप, हें स्पॉन्टेनियस म्हणटा. हें म्हणजे स्पॉन्टेनियस म्हणजे जमनीत भितरल्यान तयार जावन वयर आयलें हें सगळें. म्हणजे हेची तयारी 1 म्हयनो पयलीं चल्लेली आनी तांकां खबर आशिल्लें एअरपोर्टाचेर परमिशन मेळपाना. तांकां दाखोवपाक आशिल्लें आमी बीजेपी दादागिरी कितली सुद्दां करपाक शकता, कारण आमी सरकार करून दाखयलो. लोकांनी आमकां रिजेक्ट केलें, तरी आमची कापासतात लोकांक आमी जिटकायले, लोकांक हरयले आनी आमी सरकार केलो. सो ह्या हेचेर पार्टभुंयेचेर जें कितें जालां तें रॉंग, आनी अशी घडणुको आनी जावपाक जायना. का आयज जर गोंयांक जालां, हें दुसरे कडेन जावपाक शकतलें. आनी दुसरें एअरपोर्ट चड हांगसर हो डिफेन्स एअरपोर्ट आसा, भितर डिफेन्स इन्स्टॉलेशन्स आसात. इट्स अ व्हेरी सेन्सिटीव एरिया, एंड एटलिस्ट थोडी तरी अक्कल आसपाक जाय आशिल्ली त्यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाक ना म्हणून सांगपाक, तांकां सांगपाक धाडस तुमी करता कळून. म्हाका खबर ना माविन बाबाची तकली कितें म्हणटा. एक कार्यकर्त्यांचो उत्साह असल्यार सुद्दां राष्ट्रीय अध्यक्षान एक भूमिका घेवपाक जाय आशिल्ली की हें बरोबर न्ही म्हणून. हें रॉंग, तांकां इल्लिगल म्हणून पयलीं म्हणजे मुख्यमंत्री इल्लिगल करता, मनोहर पर्रीकर इल्लिगली हें करता आनी लोकांक सांगता की तूं इल्लिगल कर म्हणून. एअरपोर्टाचेर अशा पद्दतीचो प्रोग्राम जावप ही खरोखरच एक नवीनच गोष्ट. म्हाका दिसता आता ती एअरपोर्टाचेर परमिशन मागले सुद्दां गेल्यार परमिशन दिवंक मेळटा काय ना हो एक लिगल विशय आसा. पूण म्हाका दिसता एकूण जें कितें घडलें त्या दिसा की
अमित शहाजी ही व्यक्ती हा भाजपाचो अध्यक्ष, ही व्यक्ती म्हणजे जवळजवळ पंतप्रधानाच्या तुलनेन समांतर एक व्यक्ती हा. आतापर्यंत भाजपाचे किंवा काँग्रेसीचे अनेक अध्यक्ष जाऊन गेले, पण फर्स्ट टाइम एका पक्षाचो अध्यक्ष हो इतलो स्ट्रॉंग असा की काय वेळार तर तो पंतप्रधानापेक्षा स्ट्रॉंग. आणि ज्या पद्धतीन वाटचाल भाजपाची सुरू असा, म्हणजे उत्तर प्रदेशाचे लोकसभाचो निवडणूक म्हण किंवा आणि आता विधानसभेची निवडणुकी म्हण, हेतून त्यांनी आपली ताकद दाखवली असा. सो त्या ताकदीचो एक दरारो आणि एक हे तयार झाला भाजपार. म्हणजे आता अमित शहा आमचो येता, त्याचे कशें स्वागत करप, कितें करप ते इतले भारावले की तांकांच कळोना की आम्ही बाबा हे विमानतळाचेर घेवप योग्य काय अयोग्य. आणि ह्या सगळ्या एक भीती असा भितर, रिस्पेक्ट असा, आणि एक पद्धतीचो कशें हेका जास्तीत जास्त त्याच्या गोंयान त्याचे कशें बरें स्वागत जातलें आणि हे स्वागत तेका कशें कायमस्वरूपी त्याच्या उगडासाक उरतलें अशा पद्धतीच्या भावनेन हो सगळो प्रकार जालो. तो चुकीचो असा काय बरोबर असा ही गोष्ट वेगळी. ताका लिगल हे आसत की एअरपोर्टाचेर परमिशन मेळोंक शकता काय, एअरपोर्टाचेर अशा पद्धतीचो कार्यक्रम घेवपाक मेळटा काय, हे सगळे विषय वेगळे. पण म्हाका दिसता की अमित शहाच्या नेतृत्वा सकयल भाजपाच्या म्हणजे प्रदेश भाजपाच्या नेत्यांची एक अशी भावना तयार झालेली आहे की हो म्हणजे कोणतरी मोठा, आमच्या कडल्यान एक कुस्कुडाची सुद्धा मिस्टेक उरूंक जायना, त्याच्या स्वागताक कमी पडपाक जायना, ह्या भावनेसून ते सगळें जालें. मोहन बाब, मुद्दो हा तो की सरकार जेन्ना एक इल्लीगल गजाल करता तेन्ना इट बिकम्स अ व्हेरी व्हेरी सिरियस इश्यू. आणि गिरीशाचो ओवरऑल रोग तो आशिल्लो, एक सेक्युरिटी कन्सर्न्स आसात, एक मागीर सत्तेची दादागिरी काय हो प्रश्न आसा. बट मेन गजाल आसा की सरकार जेन्ना कायदो मोडटा देन इट बिकम्स अ व्हेरी व्हेरी सिरियस कन्सर्न. हाऊ वूड यू डिफेंड इट? ना, एक तरेन हांव मानता की गिरीशानूय मानले की हो बऱ्यांतलो बरो कार्यक्रम ताका वेलकम दिवपाचो एअरपोर्टार जालो म्हणून. आणि कितें बरें जाल्यार चड करून जेन्ना कोण ओपोजिशनान आसता तेन्ना आमी कोणा कडेन टिका चड अपेक्षा करपा जाय ओपोजिशना कडेन. तो योग्य आसा, तो ओपोजिशन टिका करता, पूण हेजो सत अशें जाता की एक बऱ्यांतलो बरो वेलकम प्रोग्राम एअरपोर्टार जालो म्हणून तो मान्य करता. तेच बरोबर जो मान सन्मान अमित शाह दिवपा जाय एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी पक्षाचो म्हणून तोय तो दिता. म्हणजे तो येदो व्हडलो व्यक्ती जे बाब किशोरानूय सांगला, ताका लागून तो मान सन्मान मेळटा. आनी म्हाका दिसता होच मान सन्मान व्हडले संख्येन लोकांन ताका दाबोली विमानतळार दिलो. हितून कितें रॉंग आसा म्हाका तरी हेजी समजणी मेळना. आतां जेन्ना तेजेच म्हणणे प्रमाणे 1,500-2,000 लोक आशिल्ले, दर्या 2,000 लोक आशिल्ले, 2,000 खुर्च्यो काय थिंगा घालूना. नुसते लास्ट मोमेंट एक अरेंजमेंट जशें करता थिंगा एक स्टेज बेश्टी घालून बसपाक कदेला केले. उलोवप्या मध्ये कोणूच उलोवना, एकट्यान भाशण करूना. आणि अमित शाह 5 मिनटां कमी उलयला. कितें इतले वर्कर करून आमीच ताका रिक्वेस्ट केलें कितें तरी तांकां सांग म्हूण, तुका येदो व्हडलो वेलकम दिवपा आयला. आणि जेन्ना गर्दी पडली आमी सगळ्यांनी सांगले मातशें उलयता ते उलोवपाक तयार नाशिल्ले. आमीच ताका फोर्स केलो कितें इतली व्हडली संख्या करून सगळ्यांची उर्बा वाडली. आणि म्हाका दिसना ते सांगता तशें थिंगा कोणाकूच अडचण जाला म्हूण. जे कडेन लोक उबे रावले आणि आमचे हांव तांकां एक्चुअली कॉंग्रॅच्युलेट करता, म्हाजे जे कार्यकर्ता आसा तांकां. तेणी एक जाग्यार असले वयले मोदी कोणाकूच आडकोय जायना तशें. एंट्रन्स खूंय ब्लॉक जावना, गाडयो मुवमेंट मातशें पूण ब्लॉक जावना. आणि एअरपोर्ट जो कारोबार चालू आसपा जाय एक विमानतळ चलोवपाक, लोक देंवता, भायर टॅक्सीन बसता, वयता, भितर सरता फ्लायट बोर्ड करपाक, एकूय रिपोर्ट तुवें आयकोना की एक फ्लायट 1-2 मिनटां सुद्धा डिले जाला म्हणून सेक्युरिटी चॅक इफेक्ट जाले. हेजे आदी आमी दुसऱ्या एअरपोर्टार व्हडले व्हडले स्टेटींनी पळयला कितें जाता ते. एक लिडर व्हडलो येयल्यार कितें जाता ते स्पॉन्टेनियस जाता. तेच भाशेन हांगा स्पॉन्टेनियस जाले. पूण गोंयान म्हाका दिसता एक संवय लागला की एक कितें जालें म्हणटच तेजेर उलोवप, टिका करप, ही एक संवय जाल्ली आसा. आनी हांव ताका ग्राज करना, तेजेर हेजेर विरोध करना. ऑपोजिशन म्हळ्यार तेणें उलोवपाकूच जाय. तुमी कितें म्हणटात हितून इल्लीगल कितें आसा तेच हांव ताका विचारपाक सोदता. इल्लीगल तरी आमी केले जाल्यार हांव ताका सांगपाक सोदता तेणें तेज्यावन व्हडलें इल्लीगल केलें. कितें केलें? बुके घेवन जेन्ना गेले एअरपोर्ट डायरेक्टरा कडेन ताका कॉंग्रॅच्युलेट करपाक गेल्ल्या भाशेन, आनी मागीर घेराव घालप.
हांव म्हणटा इतले व्हडले संख्येन जे तेय गेल्ले घेराव करपाक, जे इतले व्यक्ती घेवन तें करपाक जाता. इतले भुरग्यां भितर सेन्सिटीव एरिया, जे तुम्ही डिफेन्स एअरपोर्ट म्हणटा, सेक्युरिटी एफेक्ट, खऱ्यांनी सेक्युरिटी एफेक्ट जे तेणी केला तेणी एफेक्ट केला. कित्याक तेणी सांगना तेका तुका आमी घेराव घालपाक येता म्हणून. एक्चुअली सांगपा जाय वी आर प्रोटेस्टिंग एगेन्स्ट सो एंड सो थिंग, आमी तुमचे व्हडलो निषेध मारता म्हणून आमी थिंगा प्रोटेस्ट करपाक येता, हें सांगू ना. म्हणजे एक तरेन मातशें फोटींग पण जालें डायरेक्टरा कडेन. हांव तेका डिफेंड करना, पूण आमी तरी सेक्युरिटी ब्रीच केला. दिस इज अ बिगर सेक्युरिटी ब्रीच. पूण आमी एक रुलींग पार्टी असले कारणान विरोध करपाक तेणी करपाक जाय म्हणून आमी जाणा. कित्याक सो दॅट वी आर ऑन आवर टोज, खूंय सुदार हाडपा जाय आमकां मेळटा. तेका लागून हांव म्हणपाना तेजेरूय एक्शन घे म्हणून. हांव म्हणपाना वयल्यान डायरेक्टरा म्हणटलो. इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी. That also may have been spontaneous there. म्हणजे ते बुके घेऊन गेले आणि स्पॉन्टेनियसली त्यांना दिसले आता घेराव करूया. हांव असं मान्य करता. आय विल ग्रांट इट टू हिम. So everything was spontaneous. So something what comes out spontaneously, if you want to punish by lodging a complaint or shouting on top of the roof, हे कितले योग्य ते लोकांनी चिंतपा जाय. I am spontaneously getting mesmerized by the spontaneity of our politics. कळ्ळें तुका? कितें आतां हें गिरीश? कारण एक गजाल तांची म्हणा कोणाक अडचण जाली ना, खंयच ब्लॉकेड जालो ना, कोणाक त्रास जालो ना, आनी अमित शाह सोडल्यार कोण उलयलो ना. एक उत्स्फूर्त ते हें आशिल्लें की कार्यकर्ते वेन ऑफ द नॅशनल लिडर, आनी थंय तें जालें. ताजो येदो व्हडलो इशू कित्याक करपा जाय? पहिली गजाल म्हणजे दिसता माविन बाब थोडो बीजेपी मय जावपाक लागला अशें दिसता आतां उलयता आसतना. कारण तेणें बरें घुंवोवपाचे प्रयत्न केले, बरें कन्विन्सिंग अशें दिसपाक लोकांक दिसता, आयकतना अरे हय मरे सारकें आसा म्हणून. म्हणजे तें तुका थोडे हें करता आतां. एक म्हणजे पयलीं म्हणजे माविन बाब जो उलयता, बीजेपीन पयलो म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचो अपमान केल्लो आसा. नरेंद्र मोदीन परत सांगता की व्हीआयपी कल्चर बंद करात. एअरपोर्टाचेर गर्दी जावं हें असले कल्चर तुम्ही बंद करात. म्हणजे हेजो असो अर्थ जालो की गोंयचे जे बीजेपी आसा तांकां पंतप्रधान कितें सांगता, जर बीजेपीचे लोक तुमचे आयकनाक, बीजेपीची पार्टी आयकनाक, जाल्यार नरेंद्र मोदीन हें व्हीआयपी कल्चर बंद करपाचें उलोवपाचें बंद करपाक जाय. कारण तुजी पार्टी स्वता तुका रेस्पेद दिना. तुजी पार्टी हे व्हीआयपी कल्चर प्रमोट करता, हांगा हजारांनी लोकां हाडटात, सगळे इनकन्विनियन्स करतात. हो एक मुद्दो. दुसरो मुद्दो माविन बाब कन्विनियंटली हें अवॉइड करता की ते लिगलिटी आनी इलिगलिटीज. हो पयलो मुद्दो आसा. तुम्ही साऊंड सिस्टम थंय यूज करता. साऊंड सिस्टम काय स्पॉन्टेनियस येवपाक शकना. साऊंड सिस्टम अरेंज करपाक पडटा. बॅनर हे प्रिंट करपाक शकता, बॅनर स्पॉन्टेनियस प्रिंट जायना. चेअर्स अरेंज करपाक पडटा, कार्पेट अरेंज करपाक पडटा. हे स्पॉन्टेनियस जावपाक शकना. हे माविन बाब कन्विनियंटली तेजेर विसर घालता. आनी म्हाका दिसता चड ख्यास्त कोणाक जावपाक जाय हेंच्याहून चड जाल्यार जी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्युरिटी फोर्स आसा, जी ड्युटी आसा सेक्युरिटी जो डिफेन्स एस्टाब्लिशमेंट आसा आनी एअरपोर्ट एस्टाब्लिशमेंट आसा, हाका प्रोटेक्शन CISM ताणें इमिजिएटली एक्शन करपाक जाय, हांकां बंद करपाक जाय आशिल्लें. पूण कारण अमित शाह हो नरेंद्र मोदीच्या परस वयर आसा, गोंयचो मुख्यमंत्री आसा, तांकां ताणें भिवयलें. होय एक आरोप हेंचेर जाता. कारण जो CISF आसा तेणी स्वता ड्युटी करपाची तेणी पयली म्हणजे तेंची पयली लूज जालें. तूं म्हणटा कोणी कोणाची स्पॉन्टेनिटी अशी वयर सरपाक शकता, पण CISFन ती स्पॉन्टेनिटी आडोवपाक जाय आशिल्ली. आनी सेन्सिबल आसपाक आशिल्लो मुख्यमंत्री आनीक जशें ईश्वर बाबान सांगलां. हाऊ वूड यू डिफेंड? दोन मुद्दे आहेत. एक म्हळ्यार व्हीआयपी कल्चराचो आणि दुसरो साऊंड सिस्टम, बॅनर, खुर्च्यो ह्यो स्पॉन्टेनियसली तयार जाता का म्हणून. आता तेणें म्हणले आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसात ते जे आमी आयकना, कार्यकर्ता आयकना. हांव ताका एकूच सांगपाक सोदतां, व्हीआयपी कल्चर हे देशान आमी जाता तितले कमी करपा जाय. आनी ते दृश्टीन वचपा लागून सगळ्याहून व्हडलें पावल मारला आमचे प्रधानमंत्रीन बाब नरेंद्र मोदीन, आनी सगळे आमी फॉलो केला इवन बिफोर द डेट वॉज अनाउन्स. म्हणल्यार रेड लायट गाडयेची काडपाची. ही सेड नो व्हीआयपी कल्चर, एव्हरी पर्सन इज इम्पॉर्टंट. आमी हे खऱ्यांनी मान्य करता. पंजाबाक तेका लागून ही रेड लायट जेन्ना तेणे काडला आनी व्हीआयपी कल्चराचेर बीजेपी वा भाजप विरोध आसा, तो आनी कितें उलयता की व्हीआयपी कल्चराचेर उलोवपाक तेका अर्थूच ना. हांव समजता. दुसरें स्पॉन्टेनियस तेणें म्हणला. बीजेपीचे जायत्यो वस्तू स्पॉन्टेनियस म्हणटा. ते म्हणटा खुर्च्यो खंयच्यो आयला. हांवें ताका सांगलें तशें 2000 लोकांक हांवें खुर्च्यो घालूना, तोय जाणा.
बरे भाशेन खुर्च्यो कोणाक घातल्यो एक अमित शाह बसपा एक सीएम बसपा आणि एक तिसऱ्या बसपा तीन खुर्च्यो तिंगाच आता सोफा जाता सोफा आसून सोफा हाडपा उदी सोंपे थिंगासून लागींसून माझी कॉन्स्टिट्युएन्सी ती म्हाका तू 5 मिनिटं दी हांव तुका 10 सोफा हाडून थिंगाच दाखयता 5 मिनिटांन तुका हाडून आणि बॅनर आमचे रेडी केल्लेच आसा आमचे काम चलता आमचे वर्कर इतले व कार्यकर्ता इतले एन्थुजियास्टिकली काम करता एक 5 मिनिटं उलो मारल्यार माझे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तरी तेणे तरी सांगत हे दाखयतो एअरपोर्ट हांव हिंगा बसून एक 5 मिनिटांन तिंगा कितले लोक हाडपा आणि बॅनर सगळे घेवन तयार करपा हांव जाणा कित्याक आय एम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सारखे जोड आसा स्पॉन्टेनियस जे स्पॉन्टेनियस ते म्हणटा हांव जाणा जेन्ना तूं 17 दुगून पावलो आणि स्पॉन्टेनियसली जे जावपा जाय आसले गव्हर्नरा कडेन वचून टू स्टेक अ क्लेम ते जावना तेंचे कडेन झगडपा उरले सगळे झेंडो घेवन आपुणूच मुखेलमंत्री ते स्पॉन्टेनियस जावना न्ही जे 9 आशिल्ले ते 17 पावले आता स्पॉन्टेनिटी पळय जो मनीस जबाबदार आसलो ही संख्या वाडोवपाक जे 17 करपाक तेका घरा किशोर हो स्पॉन्टेनिटीचो आर्ग्युमेंट तो म्हणटा की आमगे अमित शाह येतले म्हणटा बॅनर तयार आशिल्ले तांकां थंय व्हेले म्हणटकीर एक 2 सोफा घाले तातूंतल्यान काय व्हडलें ऑर्गनायझेशन बी कांय केलें नाशिल्लें जालें कितलो पडटा हो आर्ग्युमेंट प्रमोद ह्या आर्ग्युमेंटाच्या दृश्टीन हांव एक तुका इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगता एक म्हणजे आयची ही डिबेट जी आसा म्हाज्या डाव्या सायडीन गिरीश चोडणकर आहा आणि उजव्या सायडीन माविन गुदिनो आहा माविन गुदिनो हो युवा काँग्रेसीसूनच तयार जाल्लो एक लिडर आणि ही इज व्हेरी मच वोकल गिरीश चोडणकरूय त्याचो पार्ट 2 पूण आयज ह्या दोगांची परिस्थिती जर तूं पळयशीत जाल्यार परिस्थिती पळय एके वाटेन माविन गुदिनो जो युवा काँग्रेसीच्या नेतृत्वा सकयल आयज आमदार जालो मंत्री जालो आणि तो आयज अशी परिस्थिती आसलो फाटल्या टायमार की तो लिडर जावंक जाय आसलो पक्षाचो पूण पक्षानूच तेजें खच्चीकरण करून आयज तेजी परिस्थिती अशी जाली की ताका भाजपा वाटेन वचचो पडलो ऑफकोर्स भाजपाच्यो कांय गोश्टी ताका आवडल्यो तो गेलो आयज गिरीश चोडणकर आसा इतली स्पॉन्टेनियस आता भाजपा आपल्या पद्दतीन तेंच्यांनी ग्रँड सक्सेस केलो अमित शहाचे वेलकम ऑन एअरपोर्ट करून दे आर परफेक्टली राईट ऑन देअर पार्ट आणि गिरीश चोडणकरान ह्या गोष्टीचो एज अ अपोजिशन म्हणून त्या गोष्टीचो विषय करून अपोजिशन म्हणून तो सक्सेसफुल जालो पूण एक इंटरेस्टिंग गोष्ट तू पळय की गिरीश चोडणकर हो आमचो एआयसीसीचो सेक्रेटरी एआयसीसीचो सेक्रेटरी गिरीश चोडणकर कॅम्पेन चीफ नसलो गेल्या इलेक्शनाक तरी गिरीश चोडणकरान रॅली काढली पदयात्रा काढली त्या पदयात्रांत जागृती केली ताका जास्त आपली काँग्रेसीक जास्त सीट मेळ्ळे आयज गिरीश चोडणकर प्रेस कॉन्फरन्सी घेता गिरीश चोडणकर सरकारच्या विरोधात उलयता तुझे 16 आमदार गेले खंय येदो व्हडलो इश्यू जर एअरपोर्टाचेर जालो जाल्यार तुजो एकूय आमदार तुज्या बरोबर त्या घेरावाक कित्याक ना एक मुद्दो जो आसा जो मोविन बाबान काडिल्लो तुमगेले 17चे स्पॉन्टेनिटीचो जे तुम्ही राजभवनार पावलेत ना आणि आता किशोर जो काडटा की एक जर तुमचे आमदार ह्या इश्यू भितर जर तितल्याच पॉवरफुली जर गेल्ले कारण तुम्ही इश्यूज काढला ते साधे काढले ना तुम्ही इश्यूज काढला त्या डिफेन्स एअरपोर्टाचो काढला सीआयएसएफची सेक्युरिटीचो काढला सरकाराच्या दादागिरीचो काढला सरकाराच्या इल्लिगॅलिटीचो काढला हाजेर फक्त गिरीश चोडणकर कित्याक हाजेर काँग्रेसीची बाकीची कित्याक तोंड उगडनात कोणा भितात बेसिकली जो इश्यू जालो न्ही त्याच्या नंतर हांवें लीड घेतली आणि आमचे जे ऑफिस बेरर आशिल्ले आम्ही ऑफिस बेरर्स गेले आम्ही चड हाडून आशिल्ले आमी जवळ 20-25 माविन बाबा सांगले आमी खूब लोक गेले घेवन आमी लोकांक नाकाय म्हणून सांगलेले आमी 20-25 गेले तितूंतले आमी जवळ थोड्यांक भायर दवरले आमी थोडे जाण भितर गेले कारण आमकां इश्यू आशिल्ले कारण माविन बाबान सांगलेले की ह्या गव्हर्मेंट आमकां परमिशन सगळी आसा ही इज ऑन रेकॉर्ड स्टेटमेंट केले ताणें आमी सगळी परमिशन घेतल्या म्हणून तुजी बरोबर एक 4 पक्षाचे लिडर कित्याक नाशिल्ले कोणा आपोवन आशिल्ले कारण आमदार ह्या बारीक गजाल न्ही वचून परमिशन चॅक करप एका आमदाराची गरज ना तशे कार्यकर्ते आसा आमी सारके ल्हान कार्यकर्ते आमी परमिशन चॅक करपाक गेल्ले कारण माविन बाबाचे स्टेटमेंट येतकर हांव कन्फ्यूज जालो आनी माविन बाबा सुद्दां परमिशन सगळें आपल्या कडेन आसा आनी ही मिटींग इल्लिगल न्ही आनी लिगल म्हणटा अरे परमिशन आसा जाल्यार म्हणजे आमी चॅक करूया कारण आमकां पयर राहुल गांधी येयल्ले आमकां आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन राणी आशिल्लो लुईजीन आशिल्लो हांकां आमकां अशें सायडी अशें हितून बसोवन दवरले आमी भितर वचपासूच दिल ना ती सोड खबर म्हणटा दुसरे कारण राहुल गांधी ह्या कल्चराच्या अगेन्स्ट आनी आमच्या पार्टीक तो टिचींग करता की एअरपोर्टाचेर गर्दी बी करप ना पूण ह्या तर परमिशन तांकां दिलां
आनी सगळे तर अशी डिफेन्स ट्रान्समिशन हे जाल्यार कशें हें घातलें म्हणून आमी ते चॅक करपाक गेले. तेजे नंतर तो म्हणटा आपल्या कडेन परमिशन आमी दिवंकूच ना. अरे हांव म्हणटा मावीन बाब अशी फटींगपणां उलोवपाकूच शकना. मावीन बाब रेकॉर्ड स्टेटमेंट कसो दितलो मावीन बाब? परमिशन आपल्या कडेन आसा म्हणटा आनी थंय डायरेक्टर म्हणटा आपल्या कडेन ना. आनी तितून विनय तेंडुलकर आनी स्टेटमेंट करता की मिटींग परमिशनाचेर उलयच ना. मागीर तो म्हणटा की ही मिटींग स्पॉन्टेनियस जाली. कळ्ळें तुका? अरे म्हणजे मावीन सांगता बाब सांगता की परमिशन आसा, विनय बाब सांगता स्पॉन्टेनियस जालें. आतां हेंच्या दोगां भितर फटींगपणां उलोवपाचें कॉम्पिटिशन हांव थंय कासावीस जालो म्हणून मागीर डायरेक्टरा कडेन गेलो चॅक करपाक. डायरेक्टर म्हणटा आपणें परमिशन दिलें ना आनी आमी परमिशन दिवपाक शकना. आनी तेका कितें सांगलें आमी ही तुजी ड्युटी, एअरपोर्ट सांबाळप देशाच्या सरकारान राजकीय पक्ष कितें करपाक शकता पण तुवें आडावपाक जाय. हांवें सांगलें तुवें पुलीस कंप्लेन करप, आमी न्ही. कारण ही तुजी ड्युटी, सरकार तुका ह्या खातीर पगार दिता आनी तुका बीजेपीचो तुका अपॉइंटमेंट दिलना तुवें आमच्या देशाच्या सरकारान आनी तूं त्या कायद्याक बांदून आसा. कायद्या प्रमाणे तू प्रोटेक्ट कर. तें करना जाल्यार तूं एक्शन. तो मातशें कन्फ्यूज जाला. परमिशन घेतलेले तो घेऊन तो एअरपोर्टा आमी एअरपोर्टा जाला थिंगा उलयता. एअरपोर्टा जाला ते स्पॉन्टेनियस. देयर वॉज नो नीड ऑफ परमिशन. हांवें सारी सांगता ते हांव आन्सर करता. जे परमिशन घेयला ते ती माझी कॉन्स्टिट्युएन्सी. परत हांव रिपीट करता. हार्डली 500 मिटर्स एवे आमी व्हडली पब्लीक मिटींग घेवपाक केल्ली. आमी परमिशन घेतलेले थिंगा घेतलेले. बाकीचे सगळे परमिशन आमकडे आसले आनी मागीर आमी डिसायड केले आमी ही मिटींग आमी घेवया नाका म्हूण. ताका लागून परमिशन अजूनय आमचे आसा. परमिशन मेळ्ळले. एअरपोर्टाचे परमिशनाचो प्रश्नूच येना बिकॉज नथिंग वॉज प्लॅन्ड एट द एअरपोर्ट. इट वॉज स्पॉन्टेनियस. मागूंक शकना ते आमकां खबर आसा म्हणून आमी मागूंकूय ना. स्पॉन्टेनियस एअरपोर्टा जाले आनी मिटींग जाल्ली जाल्यार एअरपोर्टाचे जवळ जे तूं एअरपोर्टूय मुडपाक शकता कित्याक 500 मिटर्स एवे और 800 मिटर्स एवे ऑल माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. थिंगा एक बरो जागो आमी पळयलो. आमी थिंगा करपाक केल्ले. परमिशनां मायकाची आसूं दुसरी अनेक परमिशनां आसूं थिंगा घेतलेली आमी. सो तो कन्फ्यूज करता ते परमिशनां आनी स्पॉन्टेनियस. आनी लिमणे हांव ताका एक सांगपाक सोदता. जशें तेणें सांगलां आनी म्हाजी तोखणाय केला. हांव युथ काँग्रेसांतसून आयिल्लो. जे एलाउड नाशिल्ले सारखे टार्मेका प्लेना वयले देंवता तेन्ना सगळ्यान व्हडली क्रावड युथ काँग्रेस आसतना सोनिया गांधी आसूं दी, राजीव गांधी आसूं दी आनी तेजे फुडें चोगम टायमा इंदिरा गांधी आसूं दी हांव व्हरपी तेन्नाय एलाउड नाशिल्ले. पूण एक स्पॉन्टेनियस फिलींग येताले आमचे लिडर येता म्हणून आमी वयताले. सो ताका हांव याद करता की हांव युथ काँग्रेसान सुद्धा आसतना अशे लोक सेक्युरिटी लागून मातशे विषय बदलला. लोकांक सोडना पूण आमी भितर काय वचना. आमी हे सगळें जालो एअरपोर्टाच्या भायर प्रश्न येता. परमिशन ऑर नो परमिशन. पास दिता तुका 10 जाणांक 15 जाणांक भितर वचपाक पास दिता. आउटसाइड द एअरपोर्ट. The question here is nobody was disturbed. You have installed mic there. Taxi was stopped. No flight was delayed even by a minute. So where is the question? That is different issue, Mavin Bab. You have installed a sound system. Sound system cannot come spontaneously. Girish. I have a vehicle which is spontaneously fitted with the sound system with me at all times. Girish. की जी बीजेपीची आयडियोलॉजी स्ट्रॉंग एक नंबर 1 आयडियोलॉजी आसा. लोकांक कितें दिसता तेंगेली आयडियोलॉजी इज हिंदुत्व म्हणून. आज त्यांची आयडियोलॉजी जाल्यार फटींगपणां उलोवपाची. म्हाका दिसता मावीन बाब ती आयडियोलॉजी आपल्याक घेवपाक सुरवात केल्ली आसा. यू सेड यू हॅव ऑल परमिशन. जेन्ना तुमकां परमिशन मेळना मागीर फटींग म्हणप दिस इज अ Girish, just 1 minute. Girish, don't stoop to that level. No, but you, Girish, 1 minute. Girish, I read his statement. No, just 1 minute. That's why I want to direct. Girish, 1 minute. Then you avoided giving us Okay. Girish, 1 minute. म्हाका एक गजाल सांग. मावीन बाब 1 minute. मावीन बाब एकच इम्पॉर्टंट. आता ह्या सगळो हो जो दौरो जालो ताणें पंचाक मेळ्ळो, तो तुमकां मेळ्ळो, अलायन्स पार्टनर्साक मेळ्ळो. बिफोर वी कंक्लूड दिस डिबेट, what do you think BJP has achieved out of this दौरो of Amit Shah? And by election आसा, important आसा, एक कॅडर चार्ज ऑफ जावपा जाय आशिल्लें, एक क्लियर मेसेज वचपा जाय आशिल्लो. Has BJP succeeded in getting it done? अमित शहाचो जो हो दौरो आसलो, अमित शहाचे प्लॅन्स हे सध्या 2019 लोकसभा इलेक्शनाचे प्लॅन आहा. ही इज नॉट एट ऑल कन्सर्न विथ बाय इलेक्शन. आमकां जुळून आयिल्ले ते. पूण म्हाका दिसता की बाय इलेक्शनाच्या दृष्टिकोनासून आणि हांगासल्या स्टेट युनिटाच्या दृष्टिकोनासून ह्या दौऱ्यासून वेगळें कांयच घडोंक ना. फक्त तिणी 2019चो जो जांचो प्लॅन आसा
त्या प्लॅनाची कशी तयारी करप आणि तो प्लॅन सक्सेसफुल जावपाक कशी स्ट्रॅटजी आसा, जी नॅशनल युनिटान जी स्ट्रॅटजी ठरयल्या ती कशी स्टेट युनिटान सक्सेसफुल करप, हो एकूच त्या दौऱ्याचो खरो उद्देश. आता फक्त तो येता ह्या निमतान ह्यो सगळ्यो बारीक सारीक गोष्टी घडोवन हाडल्यो, कित्याक जो पर्यंत पिपल्स इन्व्हॉल्वमेंट तू दाखोवचो ना जाल्यार त्या दौऱ्यात जावचे ना. त्यामुळे त्या दृष्टिकोनातून 2019च्या लोकसभेच्या दृष्टिकोनातून जे कितें प्लॅन्स बीजेपीचे आसात ते प्लॅन्स इतले भयानक आसात म्हणजे पॉवरफुल आहात. भयानक इन द सेन्स इतले पॉवरफुल आसात की त्या प्लॅन्साचेर अभ्यास करपाचे हेंचे सोडून हे भलतेच करपाक लागल्या. ओके गिरीश, हो इम्पॉर्टंट मुद्दो. ते 2019ची तयारी करतात. बाय इलेक्शनाच्या दृष्टींतल्यान जेन्ना असो एक व्हडलो लिडर स्टेटी भितर येता, कॅडर चार्जअप जाता, लिडराक तांचे कडेन उलोवपाची एक क्लियर लायन ऑफ थॉट थिंकिंग घेवपाची संदी मेळटा. तुम्ही किती करतात? आता प्रश्न असो येता की तुम्ही किती करतात? किती करता म्हणजे तुमगेल कोण लिडर गोंयाकडे पळयना? तुमगे प्रत्येक खेपे वता आनी दिल्ली लुइजिनाचे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करपा खातीर वचून दिल्ली बसल्यात अपॉइंट कोण करपाचो, दिल्ली बसल्यात ते दिल्ली गोंया हाडटात. गडकरी परत गोंया येता, सुरेश प्रभू परत गोंया येता, तुम्ही गोंय घेवन दिल्ली वतात. अशें करून कशें चलपाचें? आमचो इश्यू कितें जाल्लो की लुइजिन फालेरो आमचो जो पार्टी अध्यक्ष आशिल्लो, म्हाका दिसता ताणें इलेक्शना पयलीं रेजिग्नेशन दिलें, तेजे नंतरूय रेजिग्नेशन दिलें. दिल्लीची इल्ले अतिरेक जाता दिसना. 17 जावन सुद्धा आणि जे 17 करपा जबाबदार त्याकाच घरा धाड. ओके ओके गिरीश क्विकली, बाबा इन्व्हाइट कर, आम्ही एक डिबेट गिरीश क्विकली तुमकां दिसना दिल्लीचो अतिरेक जाता म्हण? आता कशोच ना, आमच्या दिल्लीचो अतिरेक कसोच जायना. डिसिजन जर रिजिग्नेशन आशिल्ली ही लुइजनाची आशिल्ली, त्याच्या नंतर तेजी एक्सेप्ट करून नंतर त्याच्या नंतर आमचो अध्यक्ष निवडपाची प्रतिक्रिया आशिल्ली. कारण आमचें ऑर्गनायझेशन इलेक्शन चालू आसा आणि त्यामुळे आमची मेंबरशीप आणि हे सगळो घुसपूस आसा. पीसी प्रेसिडेंट आसा तो रिजिग्नेशन दिल्ली कारणान तो फुल फ्लॅज ऑफिसांकू दिसना आनी पार्टीन गियर अप जावपाक जाय. आता आमचो आनीक 2 दिसांनी नवीन अध्यक्ष येतलो आणि एक असो अध्यक्ष येतलो जो पार्टी बरोबर सामको लॉयल आशिल्लो आणि पार्टीक बरोबर सामको स्थिर रावला आणि जो सामको आयडियोलॉजिकली स्ट्रॉंग आसा, जो कॅडरा बरोबर निर्णय गोंया जावपाक लागतले. निर्णय आमचे गोंयांक जातात, पूण जे गरजेचे निर्णय आसात ते मागीर फायनली एक डिसिजना खातीर ते दिल्ली वयतात. ओके, मोइन बाब, व्हॉट इज वन टेकअवे, बिग टेकअवे ऑफ दिस अमित शाह's visit for you as a leader? Big takeaway is this, as I said, the Congress has lost the connect with the people. आणि कनेक्शन लूज जाल्ले कारणान आणि इतली लोकांचो सपोर्ट मेळोन सुद्धा 17चेर पावन जायना ते बुडपाच्योच खबरो न्हू. ते उपरांत म्हणजे सगळे तरी आपण चिंतपा लागले. तुमी एक खंयचे उदाहरण घे, आता आमी मांडोवीन आसा, प्रत्येक जाण तरी डायरेक्शन एक बोटी दिवपा लागलो आणि फुडें आपण कॅप्टन ती बुडटलीच न्हू बोट. एकटो ए सायडी मारून बुडटली. अशें तेंचे जाल्ले आसा. आणि तेंचो जो कॅप्टनान 17 केले ताका घरा धाडलो, तो घरा गेलो. आता कोण येतलो तो खबर ना. आणि हे सगळे डिसायड करपा दिल्ली वॉस यो, दिल्ली बॉस यो, हेच करीत ते उरतले. आणि आमी आमचो अध्यक्ष हा तो हिंगा येता, आमचे लिडर हा ते हिंगा येता आमकां आणि बलकट करपा, स्ट्रॉंग करपा. ऑटोमॅटिकली आमी स्ट्रॉंग जातले, लोकां कडेन आनी कनेक्शन जातले आणि बीजेपी फुडें वचत रावतली. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता बरी डिबेट जाल्या, सगळे मुद्दे लोकां मुखार पावल्यात. सगळ्यांची एकच अपेक्षा असता की सत्तेची गुरुमी कोणाक चडची न्ही आणि त्या गुरुमेंतल्यान दादागिरी जावन तातूंतल्यान बेकायदेशीर गजाली घडची न्ही. आज तुम्ही सत्तेर आसात, फाल्यां ते आसपाक शकतात, नाल्यार परत तुम्ही आसपाक शकतात. ही जावची न्ही. कायद्याचो मान टॉप टू बॉटम सगळ्यांनी दवरचो. इतलीच माफक अपेक्षा जनतेची आसा, तीच पूर्ण करची इतलेच मागताना थांबता. आयल्या इतली बरे तरेन विचार मांडले. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.